नव्यानोवे गीतामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया कृत्या सौम्याची निजायकी विचित महिमा ताची करताम का विस्मित पृथ्वी दिन वाजता ताची वडविकाय रसना वाखणतात ताची बळवंतकाय गव्यानोवे गीतामी नावड्यामी आमच्या सोम्यान वंदन ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या सगळ्या त्या सावा खातीर आमी मागया. रायन हाच्या जल्मा दिसा रोशन आनी जुलियट देवाकार गाण दितात. सांगत आस देवाकार गाणीची स्टीफन नोएल नोरोन आनी कुटाम, रोजी डिसोजा, जेनिशा डिसोजा, जॉन साल्वादोर आनी फ्लोरा डिसोजा आत्म्याकी ताच्या कुटुंबादारां मागतात. आनी अमिता फ्लॅन्सी डिसोजा आनी कुटुंबाची 4 डिसोजा आत्म्या खातीर सांगत आस एलिजा रॉश आनी कुटुंबाची रोनाल्ड रॉश हाच्या आत्म्याक ह्या मिसा वेळार मागतात. तांचे बरोबर आमी ह्या इराद्या खातीर मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या भाव भयणो, हे पवित्रतेन फावत बरें वांटो घेवच्याक आमचे पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपुत्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनाचे तोंडान मुसारून, वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसो भगिरस्तान संवकार मुळे सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पराधा लागीं विनंती करात म्हूण हातून मागता. सर्वपुरुदा देव आमची एकाग्रत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुtka, सोमिया काकुtka, Krista काकुtka, Krista काकुtka, सोमिया काकुtka, सोमिया काकुtka. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, पास्क परबेचे आमचे निचेव बऱ्या करण्याने सुफळ जावं दी. सदां बाळटल्या सुखाची दिसान दीस अदीक अदीक आशा धरून तें जोडूंक जतनायेन प्रयत्न करूंक आमकां कृपा दी. आनी पास्काच्या गुटांत ससनाक आमकां भाग मेळचे खातीर उर्बेन वावरूंक आमकां बोल दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रतेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दमदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. अंत्योकांत थोडो काळ रावल्या उपरांत
तो परत्यान भायर सरलो आनी गालाता आनी फ्रेजिया प्रांतांतल्या एकापातल्या एका जाग्याची भेट करून भावार्थ्यांक तीर करीत गेलो. अशें आसता अलेक्सांद्रियांत जल्मल्लो आपोल्लो नांवाचो एक जुदेव एफेसाक आयलो. तो उलोवण्यांत सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाचे समजण्यात प्रवीण. सोमयाचे नवे वाटे विशांत ताणें शिक्षण जोडिल्लें आनी व्हड आत्मीक उर्बेन तो भरलेलो. जेजूक संबंद जाल्ल्यो संगती तो सुखीविन उलयतलो आनी शिकयतलो. तरी पूण जुवांच्या स्नाना विशांत मात्र तो जाणासलो. हाणें सिनागोगांत धैर्यान उलोवंक सुरू केलें. ताचें आयकून प्रिसिल्लान आनी आक्विलान ताका आपल्या घरा आपोवन व्हेलो आनी देवाचे नवे वाटे विशांत सडीत समजून दिली. उपरांत आपोल्लोन आकाइयाक वेची अपेक्षा दाखयल्या वेळार भावांनी ताका वचून उत्तेजन दिलें आनी ताका तें स्वागत दिचें म्हूण शिसांक बरयलें. तें तो पावलेल्या लागायत देवाचे कृपे मारिफात भावार्थी जाल्ल्यांक तो भोव चड उपकारलो. कित्याक तो सभेहुचेर जुदेवां लागीं सणसणीत वाद विवाद चलोवन तांकां सोलवयतलो आनी पवित्र पुस्तकांतल्यान दृश्टांत घेवन जेजू बरो क्रिस्त म्हूण तांकां दाखयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो देव आख्खे प्रितमेचो राजा. आमचो देव आख्खे प्रितमेचो राजा. समेस्त परसानो ताळयो पेटा. बोपाट मारून देवाक जैतां गीत गाया. अत्युन्नत देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय कित्याक आख्खे प्रितमेचो अदीक व्हरतो राजा तो. आमचो देव आख्खे प्रितमेचो राजा. आख्खे प्रितमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगाचेर सर्व अधिकार ताणें घेतला. आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. आमचो देव आख्खे प्रितमेचो राजा. जनांगाचे फुडारी जमतात. अब्राहमाच्या देवाचोच हो लोक जावन आसा कित्याक प्रितमेचे हे सरदार सगळ्या आमच्या देवाचे अधीन आसात. सगळ्या वयर तोच राजवट चलयता. आमचो देव आख्खे प्रितमेचो राजा. Jividimso warto oswadaita kalis moje to santosaita sarke waten selaita Alleluia Alleluia Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवे बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत म्हजे नांवे तुमी मागलेलें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो. ह्यो संगती ओपारी मरिफात हांवें तुमकां सांगल्यो. पूण येतलो एक वेळ जेतलो हांव ओपारीने उलोवचो ना.
बघा स्पश्ट उतरांनी बापा विशयान हांव तुमचे लागीं उलयतलो. तो दीस येतलो तेन्ना म्हजे नांवे ताचे लागीं तुमी मागतल्यात. तुमचे नांवे हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव म्हणना, कित्याक बापूस तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करतात देखून आनी हांव देवाक तावन आयलां म्हूण तुमी सतमनतात देखून बाप तुमचो मोग करता. बापा तावनूच भायर सरन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरशीं वेतां. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवन क्रिस्त देव बोमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांत थोडी नांवां आयकली. ह्या फाटल्या दिसांनी लिडिया, आक्विला, प्रिसिल्ला आनी आज आनी एक नवें नांव आमी आयकता आनी तें नांव आसा आपोल्लो. आनी हाचे विशयांत त्यो बऱ्यो संगती आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकल्यो. तो एक जुदेव, उलोवण्यांत सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाच्या समजण्यात प्रवीण, सोम्याच्या नव्या वाट्या विशयांत ताणें शिक्षण जोडिल्लें, व्हड आत्मीक उर्बेन भरलेलो. जे जूग संबंद जाल्यो संगती तो चूक येवन उलयतलो मात न्हय, हेरांक शिकयतालो. जुवांच्या स्नाना विशयान मात ताका कळीत आसलें, म्हणजे भोवशा जेजून बसलेलें तें नवें स्नान ताका सारकें कळें नासलें म्हणना. पूण सिनागोगांत धैर्यान ताणें उलोवंक सुरू केलें आनी ताका आयकल्ली प्रिसिल्ला आनी आक्विला तांच्या घरा ताका आपूण व्हरतात आनी थोड्यो संगत्यो तांकां कळीत आसल्यो आपोल्लोक शिकयतात आनी तेंय शिकोवन आपोल्लो सगळ्यांनी उरल्या गांवांक समेत वचून सुवाता प्रजो करून ताणें मोन दाखयलें आनी हेरांनी ताका उत्तेजन दिलें. आनी उपरांत देवाच्या कृपे वरवीं आनी ताणें जोडलेल्या शिकपा द्वारे, ताणें केल्ल्या प्रयत्ना द्वारे तो इतल्या आपोल भायर उलोवन पवित्र पुस्तकांतले दृश्टांत दिवन जुदेवांक तांचे लागीं तांकां तर्क चलयतालो, मात न्हय तांकां सलवयतालो आनी क्रिस्त खरो जेजू क्रिस्त खरो देवाचो पूत म्हणून हेरांक तो दाखयतलो म्हणून हो जावन आसा सारांश आयच्या पयल्या वाचपाचो. पण ह्या भावनान भयणीनो, एका नव्या क्रिस्तांवाचे गूण, एक नवो क्रिस्तांव हो आपोलोस, क्रिस्तां विशीं नव्यो संगती नव्यान तो समजूंक ताणें सुरू केला. मात्र पूण ताचें तें उर्बा, ताचें तें इतली आतुराय क्रिस्तां विशयान जाणा जावंक आनी त्या क्रिस्ताक हेरांक परगट करूंक. निजाकी हें आयकतना संतोश जाता आनी आमी क्रिस्तांव जाल्यांनी कितें करयेत म्हणलें एक सवाल आमच्या मतींत उपजाशें करता. भावांनो आनी भयणीनो, जायते फावटी थोड्या पंथाक सरवाल्ले थोडे व्यक्ती पवित्र पुस्तका विशीं थोडी सादी सवाल विचारतात, पूण कितल्या जाणांक आमकां क्रिस्तांवांक तांकां सारकी जाप दिवंक कळीत आसा? हे एक सवाल आज आमी आमकां विचारयेत. फाटल्या लागलाग 2 म्हयन्या थावन लॉकडावन जाले वरवीं भोवशा जायत्या जाणांक आमकां जायतो वेळ मेळ्ळो. पूण ह्या वेळार पवित्र पुस्तक सडीत वाचूंक आनी ताच्या विशींत आनी इल्लोसो सड नियाळ करूंक आमी कितल्या जाणांनी प्रयत्न केले म्हणल्यार आनी एक सवाल आमी विचारयेत. एखाद्या वेळा पवित्र पुस्तक वाचचीच संवय ना तर ह्या वेळार पुणी तें वाचलो गे म्हणलें तें सवाली आमी विचारयेत. म्हज्या खासगी अनुभवान हांवें सांगचें तर थोडे फावटी आमी म्हणूंक पुरो कितले फावटी आयकुचें, कितले फावटी वाचचें, पूण हर एक फावटी वाचतना मोगाच्या भावनान भयणीनो एक कितें तरी नवें आमकां आयकोंक मेळटा. मात्र न्हय,
एक नवें चिंतापी उपजोन येता आनी तडेपटे वचतना अरे ही संगत आसली की इतल्या वर्सां जावन हें म्हाका म्हज्या गमनाक आयिल्लें दिसना अशें हांवें उद्गारलेलें आसा. तर एक ह्या जाग जावन एक धार्मीक जावन म्हजो अनुभव हो तर जायत्यांक आमकां हेरांक लायकांक अशें घडोवंक साध्य आसा. म्हळ्यार एक पडी वांजेल वाचलो एक पडी पळयत पुस्तक वाचलें तें पुरो म्हळ्यार जायना. कितले चड आमी वाचता तितली चड समजणी आमकां मेळटा तितलें नवें चिंताप आमचें तें उदर येता. मात्र न्ही उर्बा वाडटा आनी हेरांक त्या विशीं सांगया म्हूण बघता हे सकड आपोलो थंय आमकां दिसून येता. ताणें वाचलें ताणें समजून घेतली शिकाप जोडलें समजोणी आनीक सडीत जाली आनी हें पोर जाता आसतना ती समजोणी हेरांक तें वांटून घेवया क्रिस्ताक परगट करया म्हणल्यार उर्बा ताची थंय आयली. तर भावानो आनी भयणीनो ह्या आयच्या मिसाच्या बलिदानाचो फळ जावन देवाच्या उतार इल्लें चड वाचूंक ताचो इल्लोसो चड मोग करूंक ताचे इल्लो चड नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. पवित्र पुस्तकांतलीच दृश्टांतां घेवन तो जुदेवांक सोलवयतलो तांच्या सवालांक जाप दितलो. म्हणटस हेरांनी आमचे कडेन सवालां विचारलीं तर त्या सवालांक वा आमच्याच मतीन थोडीं सवालां उपजलीं तर त्या सवालांक ह्या जिविताच्या जायत्या समस्यांक आनी सवालांक जाप समस्यांक परिहार पवित्र पुस्तकांतच आसा म्हणल्यार आमी सारकें समजून घेवन देवाच्या उतराचो आनी इल्लोसो चड मोग करूंक आमी प्रयत्न करया. ही करपा ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. म्हाका सोपून दिता तुझ्या हातान सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हर एकत्रे म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको मुंडो आनी वायन तुका भेटोवचो घे बापा आमच्यो काणिको मुंडो आनी वायन तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपुरीदार देव बापाक मानतर असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलयवरी आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावन निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आमचे काळजां उबारुया आमी ती सर्वस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरत्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादा उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उंचर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कसमरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका देन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान देन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांच्या मोगसाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगोट परगटोया. जेसु मेलो, जेसु जीवन जाला, जेसु नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणासो पुन्हा जेवण पडोसो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ऋणीचे काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतली आमी सुमेस्तां पवित्रत्म्यावर व्यक्तां कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा, पिटर पावलांच्या गोळे बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जनपणसो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पद जळें मुखामोळ पळोवंक खबर कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरी देवाची माये सांगाती, भाग्यवान जुजय तिजो पती, भाग्यवान धर्मदूत, आविलेची सांतेरेस, कोसोचो सांजुवावन जेजूच्या ल्हानपूर सांतेरेस आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमांक आमकां खबर कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां मागोंक सांगलें. जेजू सांगत आस बापा कडेन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या आमकां तशें आमची पातकां बोस आनी आमकां दाळें रडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रे जाल्यांक आमकां तुज्या उदकाक कोलतें सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जीवन क्रिस्ताचे शांती सरांक काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाचे शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हाजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. अर्गांदिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजा. देवाशी मन म्हजें मुखार तुजो बावडो भरला व्हडा आनंदा. अर्गांदिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजा. सगळी दळबार सांडून संवसाराक आयलोय देखून अर्गां तुका सोमिया. कुसार मरून आमची सोडवण केली देखून अर्गां तुका सोमिया. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजा. देवाशी मन म्हजें उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदा. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संवसारांत आमी जेजूचें मांस जगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पदविदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. हे भगिवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखाणटा. आपणाक चारान दिस म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठ वर्सांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरज्या कांता वेळा ताणें तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादेक दाखवले. सर्गीच्या वैभवा, दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बोळे माये, खतरतले अंकवारी, कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परतलें. आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पतीनेन आनी थेट भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मलिफात जेजू मुखार दवरता. आमच्यो गरजो जेजू मुखार मुरये मुखांत आतां आमी दवरुया. प्रत्येक जावन आतां संवसारार विस्तरली ही कोविड-19 पिडा बेगीनच गूण जावंक हें वायरस बेगीनच नास जावन सगळ्यांक बरी भलायकी मेळचे खातीर
ह्या भलायकेचे माये कडेन खर माये कडेन आमी मागया. उगडास कर ये बोव दयाळ्या ओंकार मरिये, तुज्या आश्ट्याक धांवुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थे सोदुल्लो, कोणपणी कुमोकपण आसतना गेलो म्हूण केदेंच कोणांच आयकोंक ना. हे पत्तीनेन धैर्य काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे ओंकारचे ओंकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतेस तुजे मुखार रावता. मन इसरल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, कोण तुज्या काकोळतीन म्हजें मागणें आयक आनी तें म्हाका दी. आमेन. नमान मुले कृपे मुरले तुझे संगता आश्रय पिता तू सदैव आणि सदैव मी फॉल जो कुशी जिंजो Paggiuni Maria देवाचमय अमो प्रेमाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आणि आम्हा बसवत विनंती कर. नमान मुले कृपे मुरले तुझे संगता आश्रय पिता तू सदैव आणि सदैव मी फॉल जो कुशी जिंजो Paggiuni Maria देवाचमय अमो प्रेमाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. कार्मेलाचे सुंदर आणि आम्हा बसवत विनंती कर. नमान मुले कृपे मुरले तुझे संगता आश्रय पिता तू सदैव आणि सदैव मी फॉल जो कुशी जिंजो Paggiuni Maria देवाचमय अमो प्रेमाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आणि आम्हा बसवत विनंती कर. ये भगवंत मरिये कार्मेल राणी आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागून दवरल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातेने तुजे बेंतेन घाल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवरांतलीं वायटा विघ्नांतलीं तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्गजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिन वाचता. हे घडी आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करताले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वास रावोन सर्गीच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. तुमकां सर्वांक हांव बरो दीस मागता. हॅव अ नायस डे एंड अ नायस वीकेंड. कर्मेलीच्या फुला स्वादिक दाखवाले भक्तांच्या वैभवा निष्कळमाये. दुर्बळ्याचो आरसो तो काळपणाचे वळपण ध्यानाची दर्शकी मिस्तिकाची मेस्तीर कोण ना माय तुझे सरी. कर आमकां जेजू बरी. पडनाचे सुख तुवें मागून शिकयले शिसांक मागण्यांत सांगात दिलो. कश्टा संकश्टांनी मोसा पासांनी जायना जावन नेत्रांनी माग तूं माये. कार्मेलीच्या फुला स्वादिक दाखवाले भक्तांच्या वैभवा निष्कळमाये. दुर्बळ्याचो आरसो तूं काळपणाचे वडपण ध्यानाची दर्शकी मिस्तिकाची मेस्तीर कोण ना माय तुझे सरी. कर आमकां जेजू बरी. कोण ना माय तुझे सरी. कर आमकां जेजू बरी. मोगाळ पदा सोवे आमकां मुळे आशीर्वाद आमकां. भगवन कुसाचे गुरवें निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवांनी. आमेन.